नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। भारत सरकारान बंदी घाल्ली इंडियन मुजाहिदीन आकांतवादी संघटनांनी काँग्रेस महासमितीचे अल्पसंख्याक फाट्याच्या मुखेल्याचे वक्तव्य राणे फालेरोन काढले कानार केस। गोय राज्य सहकारी बँकेची आर्थिक परिस्थिती बरी ना, सरकारान बँकेक दिवंक जाय भाग भांडवळ, नाबार्डान उक्तायले मत। मुळावे सुविधा उबारूंक नाबार्डाचो गोय सरकाराक आधार। आदलो मंत्री मिकी पाशेकोच्या अटक वॉरंटाचेर निकाल बिरेस्तारा। मडगावच्या जेएमएफसी कोर्टान आदेश दवरला राखून मिकी शरण येना म्हूण प्रकरण जेएमएफसी मुखार। भांगराच्यो वस्ती विकत्यो घेवन बोगस चेक दिवपी स्मिथ मॅथ्यूक पणजेचे पोलिसांनी वडयलो भितर। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेशातूय लोकांक तोपी घाल्या म्हूण दुबाव। आणि नागझर वाडो दिवचले गाय पाडकाची बेकायदेशीर कत्तल करपी कत्तलखान्याचेर एक्टिव्हिस्टांची पुलिसांक घेवन धाड। गोरवांच्यो काती चरप काडपाचे सामान जप्त, 3 जाण फुज्यो। खबर विस्तारान। भारत सरकारान बंदी घाल्ली इंडियन मुजाहिदीन ही आकांतवादी संघटनांनी म्हूण वक्तव्य करून काँग्रेसीन खवदळ घाला। इंडियन मुजाहिदीनाचे लोक नाका जाल्ले उलयतात म्हूण तांकां आकांतवादी म्हणू नजो म्हूण काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचो मुखेली खुर्शीद अहमद सय्यद हाणें गोंयच्या मिडिया कडेन उलयलो। एनडीए सरकार करता त्यो गजाली मुस्लिमांक मूलतत्ववादी जावंक प्रवृत्त करतात म्हूण सय्यदान आरोप केलो। इंडियन मुजाहिदीन ह्या दहशतवादी संघटनेचेर 4 जून 2010 सावन भारतान बंदी आसा। देशात जाल्ल्या कितल्याशाच आकांतवादी घडणुकांक जबाबदार इंडियन मुजाहिदीन ह्या आकांतवादी संघटनेचेर जून 2010 सावन भारतांत बंदी आसा। काँग्रेसीक मात इंडियन मुजाहिदीन आकांतवादी दिसना। काँग्रेसीचो अल्पसंख्याक विभागाचो मुखेली खुर्शीद अहमद सय्यद म्हणटा इंडियन मुजाहिदीन धर्मवादी, ते नाका जाल्ले उलयतात म्हूण तांकां आकांतवादी म्हणू नजो। There may be some organizations speaking something nonsense does not mean that they are terrorists. And any action taken against such organization, we have not objected. Even during the course of UPA government, actions have been taken against such sectarian organizations. भारतांतले मुस्लिम खंय आकांतवादी गजालींनी नात। खंयच्या देशांतल्यान आकांतवादी येतात काय विचारल्यार खुर्शीद कोणाचेंच नांव घेना। So when we talk of these Muslims and terrorism, you mean to say they are from other countries, from where they have come? See, they may be there in some other countries. So far Indians are concerned, I am very much clear, I am very much categorical that they are not there in India. हे वक्तव्य कोणे आनी कितें केलां तें आपूण नकळो, मात देश विरोधी काम करपी संघटनाक कोणेच अशी सहज क्लीन चिट दिवंक जायना म्हूण प्रताप सिंग राणेन जाप दिली। I have nothing to do with that statement. If you ask me, anybody behaving in an anti-national manner, we should not give them that kind of easy way out. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरोय राण्याचीच भाषा उलयता। But if any organization is banned by the government of India, it is as a terrorist organization, then it is a terrorist organization. If it is banned in the country. Whether what he said and what he has not said is not known to me and I don't know. काँग्रेसीचो गोंयचो अल्पसंख्याक फाटो म्हणटा मिडियान खंय सय्यदाच्या वक्तव्याचो विपर्यास केला। इंडियन मुजाहिदीन है वो टेररिस्ट नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कहा जो टेररिस्ट है तो उनको जब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की उस वक्त भी उनको पनिशमेंट दिया गया है, उनको अंडर बार किया गया है, उनको जेल में डाले गए हैं, अब तक हैं। धर्मीक गजालींचेर आतां मेरेन बीजेपी आनी मोगोंतले मंत्री आमदारांचे वाद मिडियांत अजून सोंपूंक नात। आतां काँग्रेसीचे अल्पसंख्याक फाट्याचे राष्ट्रीय मुखेल्यान आकांतवादी इंडियन मुजाहिदीनाक क्लीन चिट दिवन नवो वाद सुरू केला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोयची शिखर सहकारी बँक गोय राज्य सहकारी बँकेची आर्थिक परिस्थिती सध्या बरी ना म्हूण नाबार्डान मत उक्तायला। ही परिस्थिती सुदारपाक गोय सरकारान बँकेक भाग भांडवळ दिवपाची गरज आसा म्हूण नाबार्डाक दिसता।
मांडवी पूल बांदपा खातीर नाबार्डान GSIDCक 460 कोटींचे रीण दिला. ग्रामीण वाठारांत मार्केटां बांदपा खातीर रीण दिवपाची नाबार्डाची तयारी आसा. ग्रामीण मुळावे सुविधा उबारूंक नाबार्डान फाटल्या अर्थीक वर्सा सरकाराक 309 कोटींचो आदार केला. गोंय सरकारान गोंय राज्य सहकारी बँकेक भाग भांडवल दिलें ना जाल्यार बँकेची अर्थीक परिस्थिती सुदारची ना अशें मत नाबार्डाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायलां. The financial position of Goa State Cooperative Bank is not good. So they are not complying Section 11 of the BR Act till 31st March 2013. Unless they contribute around more than 20 crores to state government of Goa State Cooperative Bank, their financial position will not improve. And government of Goa's condition is that unless they set the business up down and due, they are not going to contribute this year also. तिसरो मांडवी पूल बांदपा खातीर नाबार्डान गोंय सरकाराक 460 कोटींचें रीण दिलां. ग्रामीण वाठारांत मार्केट बांदपा खातीरूय सरकाराक रीण दिवपाची नाबार्डाची तयारी आसा. We have already sanctioned, of course, we have got the sanction for the construction of bridge under river on river Mandvi. 460 crores we have sanctioned. We are going to issue the sanction letter by today or tomorrow. If state government is submitting a proposal for the development of market for Goa, that will be sanctioned by NABARD. Yeah, we will sanction directly to. No, not at. We are in the process of discussing. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आदलो RDA मंत्री मिकी पाशिकोच्या अटक वॉरंटाचेर मडगांवच्या JMFC कोर्टान आदेश राखून दवरला. कोर्ट बिरेस्तारा दनपारां निकाल दितले. वीज खात्याच्या इंजिनियराक मारपेट प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान मिकीची याचिका भायर मारली. मात तरी आसतना मिकी पुलिसांक शरण आयिल्लो ना. मिकी आड अटक वॉरंट काडचें म्हूण याचिकादार JMFC कोर्टा कडेन गेला. घेऊया एक विराम.